नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय हा तो काँग्रेसीन एक फाटल्यान एक सामके करप्शनाचे सरकार सारकी चलना बी म्हणून आरोप करपाक सुरवात केल्यात. आणि गोवा फॉरवर्डातले कांय मनीस आपल्याच पक्षाचे आरोप करतात, भाजपातले कांय मनीस आपल्याच पक्षाचे आरोप करतात आणि मोगोतले कांय मनीस आपल्याच पक्षातले आरोप करतात. खरेंच इतलो सारको भ्रष्टाचार, इतली सारकी स्कॅमां आसात काय कितें? काय काँग्रेस इज बिकमिंग अ श्रूड ओपोजिशन and it is playing as per the optics. साजेराम भासाभास करतात. चार मनीस म्हणजे पयली आसात ते काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी रमाकांत बाईकला स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी सिद्धार्थबाब कुंकळकार स्वागत. तिसरे आसात म्हजे बरोबर गोवन वार्ताचे स्पेशल करस्पॉन्डंट पांडुरंगबाब गांवकर स्वागत. आणि लास्ट बट नॉट द लिस्ट गोवा फॉरवर्डाचे ज्येष्ठ फुडारी दिलीपबाब प्रभुदेसाय. बाय हांव सुरवात तुमचे कडच्यान करता. तुम्ही सामके असे फार मारत आसात आणि हांवें केन्ना अशें चिंतलें नाशिल्लें की काँग्रेस करप्शन विरोधी जागोर बिगोर करतली म्हणून, पण ते सुद्दां आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. इतली गंभीर आसा परिस्थिती काय? यू आर प्लेइंग, यू आर फीडिंग द ऑप्टिक्स. परिस्थिती खूपच गंभीर आसा हें आमी समजून घेवपाक जाय. कित्याक आसा, ऑपोजिशनान जे मनीस काम करतात तांकां बरीचशी रिस्पॉन्सिबिलिटी तांच्या माथ्यार आसता. आनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कशी निर्माण जाता? जो रुलींग पक्ष आसा तो जेन्ना आपलें काम करूंक खंय तरी आडखळटा, बरोबर काम करिना, त्या वेळार जर ऑपोजिशन जर जागर ना केलो ऑपोजिशनान, तो मागीर विधानसभेन आसूं न्ही विधानसभे भायर आसूं, तर दे वील नॉट बी परफॉर्मिंग देअर ड्युटी. हो पयलो मुद्दो. आतां गोव्यान जाला कितें? सुरवातच जर आमी करूंक गेली जाल्यार 2012 पासून गोंयची ही आमच्या दृश्टीन अधोगती सुरू जाल्ली आसा. एके वटेन आमच्यो मायनींग सप्टेंबर 2012 मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री एक ऑर्डर काडटा, बंद करून उडयता. उपरांत कोर्टान मटेरियल चल्लें, कोर्टा कडल्यान कांय बरी ऑर्डर घेवण्यासाठी कांय प्रयत्न करिना. मागीर केंद्र सरकार सांगता लीजीस करप ना, ऑक्शन करूंक जाय. आनी कशें करचें ही पॉलिसी 2014 साली केंद्र सरकार जाहीर करता. आतां केंद्र सरकार आनी गोवा सरकार एकाच पक्षाची आसात. 2 वर्सां गोवा सरकार कांयच भितर हालचाल करिना. मागीर ज्या दिसा ते ऑर्डिनन्स येवचें आसा जानेवारी 18, त्या आदी 1-2-3 म्हयने भराभर हे काम करतात. 88 लिजीस रिन्यू जातात. आणि 12 जानेवारीक ज्या दिसा पळय तो ऑर्डिनन्स पावला त्या दिसा सुमारे 31 लिजीस रिन्यू करपाक आयल्यो. हें केलें कित्याक? पयलीं 4 वर्सां 2014 ते 2018 4 वर्सां तुमकां मेळ्ळी न्ही. त्या वेळार त्या कायद्याक MMDR एक्टाक जी कितें बदल करपाक जाय, जें कितें एग्जॅम्पशन घेवपाक जाय आसलें गोंयच्या बाबतींत, म्हणजे आमी अशें म्हणटात की गोंयचो प्रकार जरा मातसो वेगळो आसा. संपूर्ण भारतभर ऑक्शन करपाक हरकत ना, परंतु तांकां जो एक हे मेळ्ळो, संदी मेळ्ळी भारत सरकारच्या इतर लिजांक, ती गोव्याक मेळूंक ना. जे अमेंडमेंट कायदो केलो तो रेट्रोस्पेक्टीव इफेक्टान केलो, पूण सगळ्यांची मागणी की हांगा बदल घडपाक जाय, कितें तरी अमेंडमेंट कायद्यान करपाक जाय. तर तें कांय न करता अशा प्रकारे लिजीस दिले आनी सुप्रीम कोर्टान ताचेर ताशेरे ओडल्यात. ते जे आज सुप्रीम कोर्ट सांगता की ज्या तरेन हे रिन्यूवल केलें ह्या सरकारान, भितर पब्लीक इंट्रस्ट आपणाक दिसना. देर इज समथींग मोर दॅन पब्लीक इंट्रस्ट. ते कितें म्हणजे हो प्रश्न लोकांच्या समोर निर्माण जालो. ताका उत्तर कोणें दिवप? विरोधी पक्षान काडचेच पडलो विशय. नंबर 2 मोठो प्रश्न जालो म्हादयचो. म्हादयचेर आमकां सदांच ह्या सरकारान सांगलें एक थेंब भर उदक आमी कर्नाटकाक व्हरूंक दिवचें ना. बरें आसा. आनी ते करता आसतना सांगलें अशें की ती जी न्हंय व्हांवता त्या न्हंयच्या खोऱ्यान म्हणजे व्हॅली, त्या व्हॅलीच्या भायर उदक मेळचें ना. तांकां जें कितें वापरूंक जाय तें भितर वापरचें. काल हें इतलें आमकां सांगता सांगता कोट्यावधी रुपया तेचेर खर्च केले गोवा सरकारान केले. वकिलाची मोठी फौज काम करपाक लागली. आमकांय दिसलें की कितें तरी बरें जातलें. सगळ्यांनी पाठिंबो दिलो. पळय, मायनींग बद्दल गोवा आमच्या विरोधी पक्षान पाठिंबो दिलो, म्हादय बद्दल पाठिंबो दिलो. पण म्हादयचो निर्णय जालो कितें? 4 TMC वॉटर दोंगर फोडून मलप्रभेन मारपाक हरकत ना म्हणून निर्णय दिलो. त्या बरोबर हांच्यांनी सुरवात केली फुगोड्यो मारपाक, आनंदोत्सव करपाक की आमच्या सारके निर्णय जालो म्हणून. आतां थंय त्या एक कुंड ही पळय वेस्टर्न घाट्स आसा, भितरल्या 8-10 न्हंयो आनीक आसात. त्यो व्हांवून गोव्यान येतात. एका न्हंयचें जर उदक भरूंक शकता तर बाकीच्या 8 न्हंयो जर फाल्यां ट्रान्सफर जाल्यो जाल्यार खंय पावतले? बरें. अशे अनेक विशय आसात. पण काँग्रेसीची ही जी पीच आसा ही कितली कन्विन्सिंग दिसता आणि गव्हर्मेंट सध्या बॅकफुटार आसा अशें दिसता काय कितें? गव्हर्मेंट बॅकफुटार आसा म्हळ्यार जाला कशें की सरकारचो जो नेतृत्व आशिल्ले उलोवपी मनोहरबाब पर्रीकर ते सध्या गोंयांत ना.
म्हणून हे सगळ्या गजालीक म्हाका अशें चड तोंड फुटपाक लागला. म्हणजे टायमाचेर रिप्लाय काय मेळना. पार्टी प्रेजिडेंट आसात BJPचो, सरकारचे आनीक इतर घटक आसात, सुदीन ढवळीकर आसात, विजय आसात, सरदेसाय, हांच्या कडल्यान रिप्लाय लोकांक काय मेळना. म्हणून म्हाका दिसता की काँग्रेस जी आतां इतके फुडें जी पावल्या, एग्रेसीव पावल तेंच्यांनी घेतला, ताका रिजन अशें की सरकारचें नेतृत्व खंय तरी ह्याका सगळ्या गजालीक जाप दिवपाक कमी पडटा. ही सद्याची सिच्युएशन आसा अशें सद्या तरी म्हाका अशें दिसता. दुसरी गजाल की आमी हांगा विधानसभेन पळयताले पयलीं विजय सरदेसाय आसत, रोहन खंवटे आसत, विश्वजीत राणे आसत, हे सगळे पयलीं विरोधात जेन्ना आशिल्ले तेन्ना सरकारचे तुटून पडटाले. आतां जाला उलटे, ते सगळे आहात घटक पक्ष, सत्ताधारी पक्षान आसात आनी विरोधकांक तितके कोण रावले ना विरोध करपा खातीर. पूण गिरीश चोडणकर आयल्या उपरांत मातशें कितें तरी बदल दिसपाक लागले. तातूंतल्यान जे सद्या काँग्रेसचे करपाक लागला, निवेदनां दिवपाचें, कितें आंदोलन करपाचें, मोर्चा काडपाचें, हे सगळें आसा, हे खरें म्हळ्यार काँग्रेसच्या दृश्टीन म्हाका दिसता की फुडें जर भविश्यांत येणाऱ्या काळात सत्ता स्थापन करतलो जाल्यार एखादें एक ग्रावंड तयार करपा खातीर जी सिच्युएशन जाय ती काँग्रेस तयार करपा खातीर यशस्वी ठरल्या आतां तरी. इट इज वर्किंग फॉर काँग्रेस. हय, काँग्रेसचे म्हणजे बरें चल्लां काँग्रेसचे सद्या म्हाका दिसता रायट ट्रॅकार आहा काँग्रेस. दिलीप बाब कितें दिसता आयकून? कारण काँग्रेसीचे दोन तर तुमचे लिडराचेर तर ते सारके आत्रे पयऱ्यान बाण मारत असतात. आनीक आय समटायम्स आय फील दॅट युअर लिडर इज दियर फेवरेट पंचिंग बॅग इवन मोर दॅन द BJP. सो हाऊ डू यू टेक इट? ऍक्च्युअली तुम्ही उदो म्हणले तशें काँग्रेसीन करप्शनाचेर जागोर करप हे पळय एक आयडिया जी प्रॉबेबली 6 म्हयने पयलीं कोणी हांसतलो आशिल्लो. काँग्रेसीच्या बाबतीन जे स्कॅमाची लिस्ट आसा ते परते काय टीव्हीचेर परते येता, परते हांव दिवपाची गरज ना. नॅशनल लेवल म्हण, स्टेट लेवल म्हण. कालची आतां जागोर जालो, कालचे पेपराचेर बरे फोटो आयले फ्रंट पेजीचेर. तातूंत मायनींग म्हणजे मनोहर पर्रीकर आनी पार्सेकराचेर जी कंप्लेन केली ताचे बद्दल आसा. आनी दोनी वटेन हांव नांव घेना की माजी मुख्यमंत्री आसात काँग्रेसीचे. आतां आमी मायनींग कित्याक बंद जालें गोंयांत जर बेजीक जर कारण पळयलें जर मायनिंगाक खूब करप्शन आशिल्लें, स्कॅम जाल्ले म्हणून बंद जालें सुरवातेक 2012. 2012 पयलीं 5 वर्सां कंटिन्युअस मायनींग केलें म्हणून तेन्नाचो मुख्यमंत्री सदां सांगता. ते 5 वर्सां भितर जे पळय स्कॅम जालें ताचें मेन कारण मायनींग बंद जावपा खातीर. आनी होच मनीस थंय उबो रावता आनी करप्शनाचेर उलयता. हाजी सारकी जी पॅराडॉक्स जी आसा जे ते काल दिश्टी पडला. ते फोटो आयले बरे आयले. दुसरें म्हणल्यार जे कालची जो मुवमेंट आशिल्लो इज अ पॉलिटिकल मुवमेंट, इट इज नॉट अ पिपल्स मुवमेंट. जो पळय काँग्रेस परते म्हणटा की लोक खवळ्याक, लोकांक हें दिसता, लोकांक हें दिसता, हें सगळें पळय उलोवपाची काँग्रेसीची हें आसा. दे आर पुटींग अप अ गुड एक्ट, नो डावट, बट देर इज नो कंटेंट, देर इज नो सबस्टन्स इन इट. आतां फॉर एक्झाम्पल काल रेजिनाल्ड उठलो, रेजिनाल्डान एक हें केल्लें की IPB करप्शन आसा. फाल्यां आपल्याक सांगचें की IPB करप्शन ना, आपूण हें प्रूफ दिता. तुका कोणें कित्याक सांगपा जाय IPB करप्शन ना म्हणून? तूं प्रूफ आसा जाल्यार दी न्ही. दीस इज ऑल जस्ट प्लेइंग टू द गॅलरी. देर इज नो कंटेंट इन इट. हाजे कडेन खरें प्रूफ आहा कित्याक? इट इज मियर रेटोरीक. इट इज मियर रेटोरीक. हांव तुका जस्ट एक मातसो इतिहास फाटल्यान वता की जेन्ना आमचो सरकार घडलो तेन्ना काँग्रेसी कडल्यान हें आयलें की इट वॉज बिट्रियल ऑफ द मॅन्डेट, लोकांचो विश्वासघात केलो, लोक सामके खवळ्ळ्या, हें जाल्या तें जाल्या. हें मार्चां जालें. ऑगस्ट 2017 जेन्ना बाय इलेक्शन जालीं 2 हातूं, विश्वजीत राणे आनी मनोहर पर्रीकर दोनी कडेन जर तूं पळयलें जाल्यार पयलींच इलेक्शना वेळी जी मतां पडिल्लीं ताजे पेक्षा चड मतां पडलीं, ताजे पेक्षा मार्जीन चड जाली. सो तेन्ना काँग्रेस जे म्हणटाले की लोक म्हणटा की बिट्रियल ऑफ द मॅन्डेट, हे खंय बिट्रियल? लोक तर सांगता बिट्रियल न्ही, लोक पीपल आर सपोर्टिंग दीस न्यू गव्हर्मेंट. वेर इज द बिट्रियल? टुडे इट इज द सेम थिंग बींग रिपीटेड. दीस इज ऑल जस्ट हायप, नथींग एल्स. एकच गजाल हांव एड करपाक सोदतां इज दॅट वेदर यू लायक इट ऑर नॉट, वेदर यू मे बी अ पर्रीकर फॅन ऑर नॉट, एक खरें की मनोहर पर्रीकराची एज अ चीफ मिनिस्टर काम करपाची जी स्टायल आसा, जी स्पीड आसा, ती बाकी खंयच्याच चीफ मिनिस्टरान दाखयली ना अजून पर्यंत. सो एक परसेप्शन जें आसा की मनोहर पर्रीकर जर फिजिकली प्रेझेंट आशिल्लो जाल्यार अमकी स्पिडीन कामां जातली आशिल्ली. आनी आज तो फिजिकली प्रेझेंट ना. सो मातशें कितें तरी जे हें जालां, देर इज सम नेगेटीव इफेक्ट, नो डावट. ताजे खातीर द परसेप्शन इज क्रिएटिंग मोर ऑफ दीस थिंग दॅट नथिंग इज हॅपनिंग. एक्चुअली द गव्हर्मेंट इज वर्किंग स्मूथली. एक्चुअली इट्स अ स्ट्रॉंग कोalition, स्टेबल कोalition. Okay. लिटल बिट ऑफ डेमोक्रेसी हियर एंड देर इज ऑब्वियस. ओके. बट सिद्धार्थ, म्हाका एक गजाल सांगात. तांचो जो मुद्दो आसा, म्हाका याद आहा की तुमी जेन्ना विरोधी पक्षांत आशिल्ले आनी सामकी लागीं सावन मनोहरबाब पर्रीकरा बरोबर काम करताले तेन्ना तुमी ते सत्तेर आसतना तांकां अशेंच इरिटेट करताले.
आज ते तुमकां इरिटेट करपाक लागल्यात. सो प्रश्न होच, ताणें जो प्रश्न काडलो की रेटोरीक आनी सबस्टन्साचो. तुमकांय दिसता तांच्या आरोपा भितर काय सबस्टन्स ना म्हणून, काय तुमकां अशें बी दिसता की काँग्रेसीन तरी आमकां सांगची न्ही म्हणून एक नवी एक आर्ग्युमेंट आसा तांणी तरी आमकां सांगची न्ही आनी कोणा सांगल्या कोता येता. खंयची झोना भितर आसा तुमी? म्हाका दिसता तांचे जे एक्शन आसा आय कॅन सम इट इन एक सेंटन्स. हिंदीन एक म्हण आसा, उल्टा चोर कोतवाल को डाटे. म्हाका दिसता ज्या लोकांनी सेंटराक पाताळा साकून कोल स्कॅम ते अंतरिक्षांक पसून पावले, मळब पसून तांणी लुटलें, आनी गोंयाक संडासाचेर पसून पयसो गेलो ज्या एका स्कॅमांतल्यान, बोकड्यांक पसून सोडलें ना. म्हणजे खंयचे म्हणजे कितेंच सोडलें ना. अशा मनशांनी जेन्ना फक्त उबे रावन करप्शन करप्शन करप्शन, दिलीप बाबान म्हणलें तशें दिन फुडें हाड, मुद्दे हाड. हे पळय, आय रिस्पेक्ट ऑपोजिशन, आनी ऑपोजिशनाचें काम आसता की रुलींग पार्टी जी आसता ताका कंट्रोलान दवरप. ही हॅज टू वर्क, रुलींग पार्टी हॅज टू वर्क विदीन द लॉ, नथींग बियॉन्ड द लॉ, अँड दे हॅव टू सबस्टेन्शिएट. हांवूय ऑपोजिशनाक लागून काम केलां, मनोहर पर्रीकरान एक्टीव काम केलां, आनी तेन्ना प्रत्येक मुद्द्याचेर काँग्रेस एक स्टेप फाटीं घेवन खंय ना खंय एक्सेप्टूय जाल्या. मायनींग जे बंद जर पडले आमी जर म्हणत जाल्यार म्हाका दिसता अक्षरशा लूट चलिल्ल्यान ताका लागून आमी आयज हे परिणाम भोगता. कोणाक एड्रेस नासतना मायनींग डिलर करप, म्हणजे कोणाचो एड्रेस 402 हॉटेल रूम खंयचो तरी ताका मायनींग लायसन्स दिवप. अशी जेन्ना लूट चलता, अती जाता पळय, अती तेथे माती, ह्यो म्हणी बेठोच करूं ना आमच्या जाणटेल्यांनी. म्हाका दिसता काँग्रेस फुडें खंय तरी आसतली म्हणून ह्यो म्हणी आसतल्यो आशिल्ल्यो. उल्टा चोर कोटवाल को डाटे, अती तेथे माती, ह्यो म्हणी आयज हांकां सारक्यो लागता. आनी म्हाका दिसता एब्सोल्युटली गूड एक्टींग, म्हणजे ज्या तरेन ते एक्टींग करता इट इज अ व्हेरी गूड एक्टींग, बट नॉट ऑल मुवीज सक्सीड, आनी चडशे 90% मुवीज फेल, फ्लॉप. तुम्ही किती म्हणता? दिस इज आर्ट मूवी, दिस इज नॉट अ कमर्शियल मूवी. दिस इज नॉट इवन आर्ट मूवी. आर्ट not even art मूवी तथ्य तर आसता, movie. Okay. एक्टींग तरी पळोवपा मेळटा, बरें. एंटरटेनमेंट तरी जाता. Okay. ती 4 कॉफिनां घेवन म्हणजे स्वताचे कॉफीन खणप, म्हाका दिसता एक पांय भितर आसा आनी आपलेच कॉफीन घेवन वता. म्हणजे इट इज अ सार्कॅस्टिकली, इट इज अ व्हेरी ओके कितें तें कळना हांचें. बाई अशी एक आनीक एक म्हण आसा, एकल्यान गाय मारली म्हणून दुसऱ्यान खंय वासरू मारूं नये. बरोबर न्ही? आतां दवरया आर्ग्युमेंटा खातीर तांच्या म्हणण्या प्रमाणे की काँग्रेस करप्ट पार्टी एके वेळची, हय काय न्ही? म्हणून तुमकां गेली 6 वर्सां तुमकां लोकांनी सत्ता दिल्या. 2012 पासून आज पर्यंत तुमी सत्तेर आसात. तुमी कितली कारवाई केली ह्या तथाकथीत चोरांचेर? मायनिंगच्या संदर्भात आनी 35,000 कोटी रुपया लुटले येदो मोठो पर्रीकराचो स्टेटमेंट आनी PSCचो पब्लीक अकाउंट कमिटीचो रिपोर्ट दिला. 35 रुपया तरी वसूल केले ह्या 6 वर्षांत, करूं ना. एक केस तुमी फायल केल्या ती कोणाचेर? आमच्या दिगंबराचेर. दिगंबर इज फायटींग दॅट केस. बरी वायट ताका क्लीन चिटूय दिना आनी ताका चोरूय म्हणना. कोर्टान गेल्ली आसा, कोर्ट केलो निर्णय घेवन मेकळो करतलो. पण तुमी ह्या 6 वर्सांत केलें कितें हें सांगा न्ही आमकां. दिल्ली पासून सकयल पर्यंत गेली 70 वर्सां काम केलें ज्या पक्षान ताचेर टिका खूब जातलीच. बरे वायट जे गुण दोश जे कितें जे आसात तेच्या बद्दल तुमकां दाखोवपाक खूब मेळटलें. पण तुमी जेन्ना सत्तेर येतात तेव्हा तरी तुमी तुमची इमेज क्लीन दवरा हें तुमकां सांगपाक जाय. सादी गोश्ट, आतां उदाहरणार्थ आमचे सिद्धार्थ बाब पणजे स्मार्ट सिटी पणजे करपाक भायर सरल्यात न्हय. लोक कितें म्हणटा? पेवर्स तुमी घेतले कितले कोटी दिले? कॅमेरे तुमी बसयतात कितल्या कोटीचे? बाकी खर्च करतात तो कितल्या कोटीचो? आनी ह्या तुमच्या समितीची अकाउंटेबिलिटी कितें? तुमकां विधानसभेन कोण विचारपाची गरज ना, कारण तुमी नेमणूक केले तुमी लोक. म्हणजे ही जर अकाउंटेबिलिटी ना तर हे स्पश्टीकरण कोणें करपाक जाय? विरोधी पक्षाचो मनीस म्हणटलोच तूं जर 120 कोटी रुपया खर्च पेवरचेर केले तर जे कितें तुमी लोक ऑथॉरिटी आसा ते सांगात परे इतले 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 आमी पेवर्स घेतले, अशी एडवर्टायज दिली, लोवेस्ट स्टँडर्ड इतले जाले ते घेतले. हे तुमच्या कडल्यान कांयच आयकूंक मेळना. सो हे इन्स्टन्सीस जे आसात ते अशे तरेन इन्स्टन्स आमचे वाडत चल्ले. आतां सादी गोश्ट आतां पयरची फॉर्मेलिनची न्ही, फॉर्मेलिनच्या फी संदर्भात आजही लोक चर्चा करतात. आरोप पॉलिटिशियन हे करतलेच, पण लोकांचें परसेप्शन कितें जालां त्या नुस्त्याक हात लावप ना. आतां ही जबाबदारी कोणाची? जे तुमी सत्तेर आसात त्या तुमी सत्तेर लोकांची की बाबा अशें कांय आतां जायना, आमी पूर्ण कारवाई केल्या आनी आतां मुखाट्यान जाय तशें फर्स्ट क्लास जाय तशें खायत तुमी हाडून. हें तुमी केलें ना. मायनींग बंद केलें, आरोप कितें केलो? फाटले फावट इतलें करप्शन केलें म्हणून आमकां मायनींग बंद करचें पडल्यो केल्यो म्हणून.
सादो प्रश्न ह्यात नुस्त्या वेल्यान हांवें उपस्थित केला तो असो की प्रत्येक धंद्यान बरें काम करणारे थोडे असतात, सामके वायट करणारे, चोरी करणारे असतात आणि थोडे बरें थोडे वायट करणारे मदले असतात. पण जर ज्या व्यवसायान 2-2.5 लाख लोक काम करता, 35-35 हजार ट्रक भितर आसात, बारीक लोकांनी घेतल्यात, मायनिंग मशिनरी आसात, बार्जीस आसात, असो धंदो तूं टोटल एक हुकूम काडून बंद कसो कितें करता? वायट करता तांचेर कारवाई कर. त्याच वेळार हांवें मनोहर पर्रीकराक म्हाका उडस आसा, जेन्ना ते बंदीचो हुकूम काडलो तेन्ना हांवें ताका डायरेक्टली प्रश्न केल्लो की जे इल्लिगल काम करता तांचेर कारवाई कर बापया. जे बरें काम करतात सगळेच मायन ओनर चोर आमचे, ओके अशें करूं नाका. दीस इज रॉंग. आणि हे तरेन तुवें इकॉनॉमी आमची तुम्ही काबार I'll allow Siddharth to respond and then I'll go to Pandu. रमाकांत बाबान एक 2-3 स्टेटमेंट केले. इनफॅक्ट काँग्रेसीची ती एक परंपराच दॅट लिडर्स आर ऑन बेल, रायट फ्रॉम प्रेसिडेंट, मेंटर आनी आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन, आमचे एक्स चीफ मिनिस्टर तांचे सगळेच बेलार आसा, सोडून दी. म्हाका दिसता मायनींग हे जेन्ना बंद करता तेन्ना जेन्ना अती जाता, म्हणजे जे 30 मिलियन टन्स आमी एक्सपोर्ट करताले ताजे 56 मिलियन 60 मिलियन टनाचेर पावता, म्हणजे मोर दॅन डबल. म्हणजे कोण हांवें आयकलां की खाणपट्ट्यान माती पसून खंयची काडून विकताले. म्हणजे जेन्ना ऊत येता पळय खंयच्याय इल्लिगल गोश्टीक तेन्ना बंद करचेच पडटा जाग्यार घालपाक लागून. आणि ह्या इकॉनॉमीच्या स्थितीक आय वील टेक काँग्रेस एज अ 100% जबाबदार पार्टी. म्हणजे हांव हे करप्शन इज एट द इंटेलेक्च्युअल लेवल. ज्या तरेन तांणी डिसिजनां घेतलीं, ज्या तरेन तांणी पॉलिसीज केल्यो, कोणाक सूट करपाक केल्यो, कश्यो केल्यो ते हांव वतना. पुणून प्रत्येक गव्हर्मेंटाक सरकाराक वेळ आसता 5 वर्साचो फंक्शन करपाक. आणि दीस पॉलिसीज आर एफेक्टिंग अस टुडे. आमचे फ्युचर जनरेशनाक एफेक्ट क्रॅक जाता. डाऊन अँड ब्रिंग इट बॅक ऑन ट्रॅक इट वॉज नेसेसरी. एब्सोल्युटली. आणि तशें जर पळोवपाकच गेल्यार तांचेच युपीएचे मिनिस्टरान हांगा येवन व्हडले गाजा वाजा करून आय स्टॉप द मायन्स म्हणून थंय इसी सगळे विथड्रॉ केल्या. तेन्ना सगळे क्रेडीट घेवपाक भोंवताले आणि आतां ब्लेम घालता. म्हाका एक गजाल पांडुरंग, एक गजाल सांगात, तुका बी एक म्हण बीन याद जर तुवें म्हणपाक शकता आनी कोण हांव काय काँग्रेस वालो अशी बीजेपी वालो तू पत्रकार म्हणजे म्हाका दिसले 2 पॉलिटिशियनांनी म्हणी मारली, आमी पत्रकार 1-2 म्हणी मारया. एक गजाल सांग, इज दीस गव्हर्नमेंट फॉलिंग शॉर्ट ऑन परसेप्शन बॅटल? आणि एक गजाल हे आहा की तांणी फॉर्मेलीन असो मुद्दो काडला, हांव दिलीप बाबा कडच्यान घेतलोय बी, बट परसेप्शन बॅटल जी आसा रायट नाव दीस गव्हर्नमेंट इज स्ट्रगलिंग विथ परसेप्शन बॅटल अशें दिसता काय कितें? बरोबर. हे मुळान खंय चुकलें जाणा, ते घटक पक्षा खातीरच दिलीप बाबा सांगता. खरं म्हणल्यार हांव तेज्या विशयाचेर येवपाक धाडटा, बेट्रेयल न्ही म्हटला जे बद्दल ते हांव ताका सांगपाक सोदतालो. पूण हांव ते सांगताच हांव एका मिनटान पयलीं की विश्वजीत राणे आनी मनोहरबाब पर्रीकराचें एक उदाहरण दिलें. ते लिडर ते तेंच्यांनी दोनूय कॉन्स्टिट्युशन जे आसा तेंच्यांनी बरो कब्जान आपल्या ताब्यान दवरलेले आसा. पूण तेंच्यांनी जे बिट्रेयल केला अशो जो आरोप आहा तेंचेर, हांव तांकां म्हणूंक सोदता की थंय गोवा फॉरवर्डचो एक लिडर त्यांनी स्टेप डावन करचो, राजिनामा दिवचो आनी परत जिखून येवन दाखोवपाचें ह्या सिच्युएशनान. हे तेंच्यांनी मान्य करपाक जाय, पूण ते मान्य करिनात. ही पहिली गजाल. दुसरी गजाल जी आसा हेजी तुमी जो प्रश्न उपस्थित जो केला परसेप्शनाचो, की म्हाका दिसता हो घुसपा गोंधळ जो जाला हो घटक पक्ष आनी हे आघाडीचो जो मुख्य पक्ष जो आसा भाजपा हेंच्या भितरल्या कॉन्फ्लिक्टा खातीर ते जाला. आनी हांव परत तेच सांगता की मनोहरबाब पर्रीकर नसल्या कारणान हे सगळे जे एकामेकाचे कोत्रेपण काडपाक मिनिस्टर जे उरले तातूंतल्यान हे सगळे सरकाराचो हो जो गोंधळ तयार जाला पळय जो फॉर्म्युलेनाचो बीन तो म्हाका दिसता तो जबाबदार आसा की दोनूय मिनिस्टर आनी दोनूय कडले जे नेते आसात भाजपातले आनी गोवा फॉरवर्डातले ते एकामेकाचे कोत्रेपणां काडपाक जे उरले पळय तातूंतल्यान हो सगळो घुसपा गोंधळ तयार जाला. खरो म्हळ्यार तो विशय सरकारान पयलींच सोडोवपाक जाय आशिल्लो, कारण हो प्रत्येक गोंयकारा कडेन संबंदीत विशय आसा. तुका दिसता की ऑन परसेप्शन फ्रंट ह्या सरकारान लोकांचें परसेप्शन सुदारपा खातीर आनी खूब कितें करपाची गरज आसा? खूब कितें करपाची गरज आहा. म्हाका म्हणजे तेच म्हणटा की परत परत ते सांगता की तांचो लिडर नसल्या कारणान ते कन्फ्यूज जाल्ले आहात आनी सगळे गोंधळिल्ले सिच्युएशनान आहात. तुमी स्वता जर पळयलें जाल्यार फाटल्या 3-4 म्हयने प्रशासनच चलना, कांयच चलना. हे आनी स्वता मंत्री सांगतात कसलीच फायल मूव जायना, कसलो प्रोजेक्ट जायना, कसलो पॉलिसी डिसिजन जायना, कांयच निर्णय प्रक्रियाच थांबलेली आसा सरकारची. ओके, स्टॉप जाल्ली आसा. एक जो मुद्दा की तुमकां फॉर्मेलिनाचो विशय म्हणटा सामकोच असो हें जाला सारको. पक्ष कसो पळयता ह्या विशया कडेन? कारण अल्टिमेटली जे फाटले खेपेक जेन्ना विजय बाब मुख्यमंत्र्याक मेळिल्ले तेन्नाय तांणी हो मुद्दो काडिल्लो की इट इज बिकमींग अ व्हेरी बॅड परसेप्शन मॅटर फॉर युअर पार्टी. ना,
हांव एक म्हणत पयलीं म्हणटा तुम्ही एक म्हणून वाटा तशी, very good. मुंगेरी लाल के हसीन हय, सपन बरें. आसा पळय ते आज सध्या काँग्रेसी आता आम्ही उरले आता पत्रकारांनी म्हणी मारपाची उरले आता आता काँग्रेसीक जो प्रयत्न जो अनसक्सेसफूल जाला काँग्रेसीचो की आमचे मदीं रिफ्ट घालपाचे ते पांडुरंग बाबात करपाचो फूल प्रयत्न करता अशें म्हाका दिसता. बेसिकली देर इज नो रिफ्ट, एब्सोल्युटली नो रिफ्ट. हे पळय आय एग्री विथ यू दॅट perception on There the is a matter of perception perception battle, yeah. there is a little battle that we might have taken 2 steps back sometime. पण आता कालच जी मिटिंग जाल्या तो विश्वेत राणे बसला, विजय सरदेसाय बसला, ताणे बरोबर एक हे फॉर्मुलेंचे इशूचेर जे नेक्स्ट स्टेप जो घेवपाचो आसा लॉजिकल स्टेप ऑफ एन्श्युअरिंग दॅट ईच अँड एवरी पीस ऑफ फिश दॅट इज अवेलेबल टू द इन द लोकल मार्केट्स वेदर होलसेल ऑर रिटेल हे प्रत्येक गोंयकाराक एक एश्युरन्स आसतलें की आपूण घेतना हें होलसम आसा, हें क्लीन आसा. बरोबर. हे हो स्टेप काल प्रक्रिया सुरू जाल्या आनी ती जातली. इट विल टेक सम टायम बट डेफिनेटली विदीन अ व्हेरी शॉर्ट टायम नुस्त्याचे पळय हे जो इशू आसा तो काबार जातलो. इट विल नो लॉंगर रिमेन इशू. सो काँग्रेस विल प्रॉब्ली हॅव टू लूक फॉर मोर issues, okay. बट बिफोर दॅट हांव एक सांगता की हे सगळें जे पळय चल्लां जे काँग्रेस जे आरोप करता लॅक ऑफ गव्हर्नन्स हे ते इट इज नॉट अ पिपल्स मुवमेंट एट ऑल. नाल्यार काल लोक आसतले आशिल्ले, काल जे सभेक जे आशिल्ले ते मोस्टली वर काँग्रेस वर्कर्स हू हॅव टू बी अगेन्स्ट द रुलींग बिकॉज दे आर काँग्रेस. आनी अशें आयकलां की भाड्यान खूब वाडिल्ले म्हणून. दॅट इज अ मॅटर दॅट इज सब्जेक्ट टू डिबेट. पूण दीस वॉज नॉट अ पिपल्स मुवमेंट, इट वॉज जस्ट अ मुवमेंट मेड बाय द काँग्रेस. खंय तरी एक सत्ता बदलाची कितें तरी आशा दिसता. सत्तेच्या विरोधात जेन्ना एक मोर्चा येता पळय तेन्ना कितें तरी सिरियस आसता विषय. नाही, लोक मोर्चा जमतात, तेजो कोणाचो अर्थ मोर्चा कितें? कोणाचो जेन्ना करप्शना अगेन्स्ट दिल्ली मुवमेंट झाला तो मोर्चा तो मुवमेंट झाला तो लोकांचो आशिल्लो. काल हेल तो काँग्रेस पार्टीचो मोर्चा ऑन द आता सिद्धार्थ, एक जो होच मुद्दो जो आसा तो पांडुरंगान काडलो की नेतृत्व प्रेझेंट नाशिल्ल्यान एक जेन्ना कॅप्टन उरता पिचीचेर तेन्ना कॅप्टन सारके स्लिपाक कोण रावतलो, शॉर्ट कवर कोण रावतलो, लॉंग ऑन कोण रावतलो, लॉंग ऑफ कोण रावतलो ठरयता. जेन्ना कॅप्टन सडनली ना जाता तेन्ना हे कॉर्डिनेशनाचे मुद्दे येतात आनी तातूंतल्यान एक परसेप्शन आनी विरोधी पक्षाकूय संदी मेळटा. ही परसेप्शन बॅटल टू टर्न इन युअर फेवर तुमकां दिसता की आनीक चड कितें करपाची गरज हांव आसा? एक ताजेर एक उलयतां की 2-3 मुद्दे रमाकांत भावान मांडले की एक स्मार्ट सिटीचे 120 कोटीचे पेवर्स. म्हाका दिसता सिलेक्टिवली एक खंयचो तरी आंकडो हांगचो घेवप, एक शब्द हांगचो घेवप आनी दोनूय जुळप आनी म्हणप स्कॅम जालें. तांणी सबस्टेन्शिएट करपाक जाय. आयज So it approve through documents. आयकय म्हजें आयज स्मार्ट सिटी हॅज बीन फंक्शनींग एट अ व्हेरी ट्रान्सपरंट मॅनर. आमी प्रत्येक प्रोजेक्ट लोकां कडेन वचून पब्लीक तुमी पळयलें आसतली पब्लीक नोटीस दिवन लोकांक आफयता, लोकां फुडें पब्लीक सगळें प्रेझेंट करता, तांचे एप्रुवल घेता, कितें ना तें काडून उडयता आनी इट इज अ व्हेरी ट्रान्सपरंट प्रोसेस. इनफॅक्ट पयरूच तशीच म्हणजे आमकां जे पळय बिडर मेळटा वी गो फॉर मार्केट कन्सल्टेशन, वी गो फॉर पिपल्स कन्सल्टेशन. बरे रेप्युटेड कंपनीज आर कोटिंग फॉर अवर जॉब्स. तुम्ही म्हणता की जर भ्रष्टाचाराचा आरोप करता विथ डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स करा. पयर एल&टी असली कंपनी आमचो 180 कोटीचो गोवा इंटेलिजन्स सिटी मॅनेजमेंट सिस्टमाचो टेंडर अवॉर्ड जाता एल&टी असल्या कंपनीक. दीज कंपनीज डोंट पार्टिसिपेट अनलेस देर इज अ क्लॅरिटी, देर इज अ ट्रान्सपरन्सी एंड देर इज अ क्लियर डिसिजन मेकिंग प्रोसेस. खंय तरी म्हाका दिसता प्रोजेक्ट्स आतां पांडू बाबान म्हणलें की ना प्रोजेक्ट्स आर ऑन होल्ड. हांव मांडवी ब्रिज पळयता, जुवारी ब्रिज पळयता. म्हणजे हांव जेन्ना जेन्ना मडगांव वता तेन्ना तेन्ना थंय वेगळेच पिक्चर येता. खांबे येता, खांब्या वयर येता. आतां न्हंयचे 2 खांबे वयर आयले. दीज आर डिसिजन्स आर रिक्वायर्ड. आयज स्मार्ट सिटीचे कितलेशेच प्रोजेक्ट्स चालीक लागल्या. दीज आर डिसिजन मेकिंग प्रोसेसीस. एक सिद्धार्थ दुसरे मुद्दो आसा सारको क्लियर की तुम्ही जेन्ना आरोप करतात तेन्ना तुमच्या खुबश्या लोकांक चड अभ्यास करपाची संवय ना. तुमचे सारखे थोडे आहा काँग्रेसी भितर जे डॉक्युमेंट घेवन बसतात. दॅट आय हॅव टू. पण जेन्ना जशी अभ्यास करपाची संवय नासता न्ही तेन्ना फक्त आरोप करप जाता. ते आरोप सबस्टेन्शिएट करपाक डॉक्युमेंट बी दिवप जायना. ते जावपा जाय न्ही. पयलो एक गोष्ट सांगता ती अशी की पांडुरंग बाब सुद्दां म्हणपाक लागलो की कॅप्टन नासल्या कारणान ही परिस्थिती दिसता, परसेप्शन तयार जालां. तुम्ही उदाहरण दिलें क्रिकेटचें. स्लिप ऑन कोण आसा, लॉंग ऑन कोण आसा, लॉंग ऑफ कोण आसा. आनी क्रिकेट क्षेत्रांत जे लागू जाता नियम ते म्हाका दिसता राजकारणाकय लागू जावपाक जाय. जर कॅप्टन इज नॉट अवेलेबल, वायस कॅप्टन शूड बी गिवन द चार्ज. किंवा वायस कॅप्टन नाजाल्यार आनी एक कोण तरी नवो कॅप्टन तुमी अपॉयंट करपाक जाय. आनी हे सगळें मनोहर पर्रीकर ना जाल्यार आनी कोणूच जावंक शकना. हें जें परसेप्शन आज तुमच्या पक्षान तयार जालां भाजपान
आनी लोकांक दिसपाक लागला आनी आतां जे आमी उलयतात तो ना म्हणून अशें जालां. म्हणजे डेमोक्रेसी ही एक खामी आसा काय कितें? एक खामी आसपाक जायना ती. तूं कितलोय मनीस हुशार आसूं, कितलोय मनीस डेडिकेटेड आसूं, कितलोय नॉन करप आसूं, हे सगळे विशय मागीर घेवया. पण ही लोकशाही डिमांड्स की गव्हर्मेंटाक कोण तरी नेतो जाय. आतां पयर आमी गव्हर्नराक मेळपाक गेले, तिका प्रश्न केलो आमी की घटना सांगता आमची देर शाल बी अ कावन्सील ऑफ मिनिस्टर विथ चीफ मिनिस्टर टू हेड इट. आणि ह्या कावन्सील ऑफ मिनिस्टर मस्ट एड अँड एडवायज दी गव्हर्नर. गेल्या 5 म्हयन्यान कावन्सील ऑफ मिनिस्टरच्यो कॅबिनेट मंत्र्याच्यो कितल्यो मिटिंग्यो जाल्यो, गव्हर्नरा कडेन उत्तर ना. इतले मुद्दे आमी काडले, लोकांनी काडल्यात. मायनिंगचो काडलो, म्हादेचो काडलो, स्मार्ट सिटीचो काडलो, अमूक काडले, तमूक काडले, आल्वाराचे काडले. कॅबिनेटान तुमकां कितें एडवायस केलो? तुमकां कशी मदत मेळ्ळी ह्या सरकारची? उत्तर ना. आणि अशें दिसपाक लागलें की CMC असल्या कारणान आमी कांय करूंक शकना. ओके. आणि आमी कॉपरेट केलें. हय. दीस यू मस्ट नो. काँग्रेस पार्टी सुरवाती पासून कॉपरेट करता. What is your expectation from this government now? To change the perception or to make the system more effective? What is your... ना त्यांच्यानी असे म्हटले असे तो एकच उपाय उरला की नेतृत्व बदल तरी करचे किंवा ताबो तरी दुसऱ्याकडे दिवचो जेणे करून सरकार चलतले, लोक हे जावचे ना, सफर जावचे ना, हाची काळजी सत्ताधारी गटान घेवपाक गरजेची. तुम्ही मान्य करता ते सजेशन की ताबू तरी दुसऱ्या कडेन येवन एटलीस्ट व्हायस कॅप्टन तरी इन्चार्ज आसपाक जाय. आता आम्ही ऑल द टाइम केला की वी आर सपोर्टिंग अ मनोहर पर्रीकर लेड गव्हर्नमेंट. So तुमकां मनोहर लागून हाडला पर्रीकर इज सगळें. इन चार्ज. So तुमकां लागून हाडला. आमकां लागून तुम्ही आयकुपाक तयार ना. हाडलें. आमी इतलेंच म्हणटात की जे कितें पळय स्टेप्स घेवपा जाय. हय. मनोहर पर्रीकर बरो ना इज अ फॅक्ट. ही इज फिजिकली नॉट प्रेझेंट बट ही इज स्टील कॅपेबल टू लीड द गव्हर्मेंट. दॅट इज वॉट वी फील. आणि आता जे स्टेप्स घेवपा जाय आमी खुबशे उलोवणी केल्या आमची मंत्र्यांनी. जे स्टेप्स घेवपा जाय तो एक स्टेप पयर घेतलो म्हणटा ते 2 जे मंत्री हे आशिल्ले तांकां रिप्लेस करून 2 नवे मंत्री अपॉइंट केल्या. इमिजिएटली विदिन द नेक्स्ट फ्यू डेज वी आर एक्सपेक्टिंग मोर स्टेप्स टू बी टेकन so that this perception, we are not saying that there is no lack of governance, but the perception I understand has to be also clear. Certain steps will also help in clearing the perception. Exactly. Final. नाही, विजय बाबान स्वतः कबूल केला त्या. हय हय He has made a statement. Government is suffering. फायनल दिसता की वायस कॅप्टन किंवा इन्चार्ज कॅप्टन आसचो. पयलीं म्हणजे हांव रमाकांत बाबाचे आभार मानता. ताणें मनोहर पर्रीकराक टोटली नॉन करप्ट आनी सगळे बरें चल्लां. हांवें काय सर्टिफिकेट दिवंक म्हणून हाजेर सी वेन एवरीथींग इज गेटिंग स्ट्रीमलायन, हांव सगळेंच स्ट्रीमलायन जाता म्हणना, पूण डिसिजन्स आर टेकन ऑन टायम, प्रोजेक्ट्स आर हॅपनिंग, स्किम्स आर इम्प्लिमेंटेड, गव्हर्मेंट सर्वंटाचो पगार वेळार जाता. म्हाका दिसता दॅट मिन्स द गव्हर्मेंट इज फंक्शनिंग. तुम्ही म्हणटाय देर इज नो नीड टू गिव चार्ज, देर इज नो नीड टू डेलिगेट. देर इज नो डेलिगेशन इज ऑलवेज देर इन एनी. म्हणजे तुम्ही इंडस्ट्रीन वचा, ऑफिसान वचा, पॉलिटिक्सांक वचा, क्रिकेटीन वचा, डेलिगेशन इज ऑलवेज देर. What is required at this point of time? Definitely delegation has to be there. Delegation has to be. Yes, delegation has to be there, and I think there are ample things which are delegated and being delegated. So definitely ते चालू असतलेच. म्हणून खंयचेय जेन्ना म्हणजे युद्धा पसून आमी जेन्ना लढटा तेन्ना ते बॅटल ग्राउंड्स आर फिक्स्ड. भारतीय जनता पक्ष लेड अलायन्स गव्हर्मेंट इज फायटिंग अँड वर्किंग फॉर द पिपल्स बॅटल ग्राउंड. खंय तरी कागदी टायगर जावन जेन्ना कोण तरी फुडें सरता, आय थिंक पीपल आर ऑल्सो व्हेरी स्मार्ट. म्हणजे फक्त करप्शन केलें म्हणप आनी ताका कांयच म्हणप ना. आतां दिलीप बाबान सांगलें की कोण तरी म्हणटा की तूं म्हणना केलें म्हणून बापून सगळें दिता. अरे दी मरे. बरें, हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता जनतेची अपेक्षा हीच आसतली की सरकार सारकी चलपाक लागचें, डेलिगेशन जावचें, आनी जी स्टेप्स रुलींग पार्टी सद्याक प्रॉमीस करतात त्यो स्टेप्स आतां फुडल्या 8-10 दिसां भितर दिश्टी पडटल्यो इतलेंच मागतात. आनी त्याच बरोबर सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल जी आज परत रुलींग आनी ओपोजिशन म्हणटात की जर करप्शन जालां जाल्यार पुरावे दिवचे आनी ताची चवकशी जावची. कारण एक गजाल सादी की करप्शन मागीर काँग्रेसी भितर जावं किंवा BJP भितर जावं पयसो लोकांचो आसता. अपव्यय जो जाता तो लोकांच्या पयशांचो जाता. तो पार्टी पळोवन न्ही पण ताचे खातीर जो जबाबदार आसा ताका ख्यास्त जावची. इतलेंच मागतान थांबता. आयले इतली बरे तरेन मतां मांडली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. देव बरें करूं.